Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाने एक दीस देवान आमकां ह्या संवसारांत जियोंक दिला. एका दिसाची अवधी आमची सडयल्या आनी एक दीस आमकां पळोवंक ताणें आमकां फोव केला. तर देवाचे उतार आज आमकां सांगता सिराकाचो ग्रंथ 30 आनी 3 अध्याय पयलें वाक्य. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता ताचेर कसल्यांत वायट येवचें ना. जो सर्वेस्पराचे भिरांत धरता ताचेर कसल्यांत वायट येवचें ना. तो कश्टान पडत जाल्यारय ताका सुटका मेळटली. तो कश्टान पडत जाल्यारय ताका सुटका मेळटली. तर आज हे कश्टांचे दीस आमचे मुखार आसात. एकान ते एका रितीन आमी कश्टात आहां, एका अडचणेंत आमी आसा. आमकां एक स्वतंत्र म्हणलें ना, फ्रिडम म्हणलें ना. सगळें आमकां जें कितें सरकार सांगता तशें आमी चलोवचें जिवीत आज आमच्या मुखार आसा. तर हाचे तावन सगळ्याक आमकां सुटका मेळचे जाल्यार देवाची भिरांत धरची बारीक गरजेचें. देवाचेर विश्वास दवरचो बारीक गरजेचें. कितेंय वायट आयल्यार ताचे तावन आमकां सुटका मेळटली म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. देखून आमी कालसां तावन देवाक अर्घां दिवया आनी सर्व हातूं आमी ह्या घडीतांनी बुजोवन घेवया. देवाची सखत आमी जाणा जावया. देखून देवाचे उतार सांगता तुकाच कंतीचे अधीन करिनाका. तुकाच वायटाचे अधीन करिनाका. कित्याक सर्वेस्पर देव तुका राखता आनी सांबाळता. विश्वास दवर. काळजाचो संतोषत मनशाचें जिवीत. काळीज संतोस्त जाल्यार ह्या जिवीत बरें मनशाक मेळटा. जर तुजी खंत तुजे तावन पयस कर, तुजी खंत तुजे तावन पयस कर. कित्याक खंतीन जायत्यांचो जीव काडला. देखून खंत आमी पयस करया. आज आमी बुजवून घेवया. जेजूचेर बावर्त दवरया, विश्वास दवरया आनी पवित्र आत्म्याची मजत मागया आनी देवाची स्तुती करया. देवाक अर्घां दिवया. देवाची महिमा आमी वाखानी. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. 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 ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. 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 ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಯಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.
ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ ಐಶ್ವರ್ಯ ಧನವು ನಿನ್ನಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ ಐಶ್ವರ್ಯ ಧನವು ನಿನ್ನಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ 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 ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. प्रवाद्या मारिफात देव परजे कडेन उलयलो मोइसे मारिफात इजिप्तच्या गुलामगिरींत असल्या इस्रायल परजेक देवान सुटका दिली. त्या पयन मुंदरसन रंग जोशवाक ताणें मुखार धाडलो आनी जायते कडेन प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्पोर देव उलयलो. पोरण्या सल्ल्यांत जायते व्हड व्हड प्रवादी देवाक मुखामुखी जातात आनी देव तांचे कडेन उलयता. आपल्या परजेची खंत हुस्को उलयता. आपल्या लोकां कडेन तो सिदा उलयल्लें दृश्टांत पवित्र पुस्तक ना पूण आपल्या प्रवाद्या मारिफात लोकांक संदेश दिता. तर आज आमी जेजू सडवणदार आनी रक्षक म्हणून वळखून आमी आराधना करता जाल्यार तेद्याला आमी पवित्र आत्म्याक घेता. आमकां जेजूचेर भावार्थ संपूर्ण भावार्थ आसूंक जाय. तेन्ना मात्र आमी ह्या संवसारांत जैत जोडूंक शकतल्या. देखून आज आमी पळयवया जवासो वांजेल 14 अध्याय त्या 15 वाक्यातावन मुखार जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 ऑनवर्ड्स. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात तर हांव बापा लागीं मागतलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. तसो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक ताका संवसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. देखून आज आमकां सदांच पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर दीस आनी रात म्हणले बरी आमी जेजूचेर भावार्थ दवरून विश्वास दवर मागता जाल्यार खंडीत ती सुटका ती सडवण म्हाका आनी तुका मेळटली. देखून जेजून बसयलेली उतरांत अशीं आसात. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 एक वर्ती बसावणी देवान दिल्ली. पूण म्हजें नांवें बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी हो हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासा काडटलो. पवित्र पुस्तक आमी जायतें वाचता पूण ताचे अर्थ आमकां समजना. आमी एके फावटी कितले देवाचें उतर वाचल्यार जायते जाणांनी आमकां सांगचें आसा. पवित्र पुस्तक वाचता पूण आमकां ती समजना. इथिओपियाच्या इज्द्याक एक पवित्र पुस्तक वाचून तो आपल्या घोड्या गाडयेर वेतालो. फिलीप तसो पाटलाव करता आनी ताका विचारता तें कितें वाचताय तें तुका समजता.
देखून तो इथे असो हिजो सांगता म्हाका कोणी तरी अर्थ सांगचे ना जाल्यार कशें म्हाका समजोवचें आनी फिलिपाच्या सांगता वचून ताका देवाच्या उतराची समजणी दिता देखून जायते पटी आमकां उतर वाचता आमी डेली वाचप आसता सुवार्थ वाचता पुरा करता पूण जायते समजोनी आमकां मेळना देखून देवान आमकां उगडापें केल्या शिवाय आमकां उगडापें जायना देखून आज त्या मजतदाराची आमकां गरज आसा त्या पवित्र आत्म्याची आमकां गरज आसा आनी ह्यो दोन संगती सांगता वेतात जेजूचेर बावार्थ ना जाल्यार पवित्र आत्मा आमकां मेळना पवित्र आत्मा ना जाल्यार जेजूचेर बावार्थ उपजना ह्यो दोन संगती एक ट्रेनीक दोन ट्रॅक आसले बरी ह्यो दोन संगती सांगता येतात जेजूचेर बावार्थ दवरल्यार मात्र आमकां पवित्र आत्मा मेळटा पवित्र आत्मा आमचेर आसल्यार मात्र जेजूचेर भावार्थ येता देखून ह्यो दोनूय संगती सांगता येतात देखून आमकां तो मजतदाराची गरज आसा देखून जुवांचो वांजेल 15 अध्याय 20 आनी 6 वाक्य सांगता बापा तावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धरतलो तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयांत तो तुमकां कळीत करतलो आनी तो साक्ष दितलो आमी देवाची साक्ष जावंक येता ह्या संवसारांत जेजून केलेले उपकार आमी आठवून देवाक आमी अर्घां दिवंक आसा देवाची स्तुती आमी गावंक आसा देखून जॉन चॅप्टर 16 वर्स 8 सांगता जुवांचो वांजेल 16 अध्याय 8 वाक्य सांगता तो येतच पातका विशयांत नीती विशयांत आनी नीती फैसला विशयांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो आज हो वेळ आयला संवसाराक गुन्यांवकार करचो वेळ कित्याक ह्या संवसारांत कितें घडटा बरें म्हणलें मनशाक पळोवंक बारीस उणें मेळटा आनी खोटेपण सोडून गेलां वायट सोडून गेलां पातकी जिवीन सोडून गेलां आपल्या तर कशे प्रमाणे जिवोवचें सोडून गेलां ह्या काळार तत्व पवित्र आत्मा पातका विशयांत नीती विशयांत नीती फैसला विशयांत तो संवसाराक आज गुन्यांवकार करता आनी जर आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवा सांगता ना जेजूची कृपा आमकां ना पवित्र आत्म्याची मजत आमकां ना तर आमकांय तो गुन्यांवकार करता तें खंडीत देखून आज आमी मागया जेजूचेर संपूर्ण भावार्थ दवरया पवित्र आत्मा आमकां घेवंक भावार्थ जाय जेजू थंय त्या वेळा किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 30 आनी 4 अध्याय 5 ते 10 वाक्य तुमी वाचल्यार किर्तनाच्या ग्रंथांत ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें जेन्ना मोइसे त्या सिनाय पर्वतार वचून देवाक भेटलो 40 दीस आनी रात ताणें उपास केलो आनी देवा समकार तो आसलो आनी तो सिनाय पर्वत देंवन येता आसतना ताचें मुखामळ परजळटालें लोकांक ताचें मुखामळ पळोवंक चलना तितलें परजळ ताच्या मुखामळाचेर आयिल्लो आज आमी ते संत त्या देवाचेर नदर मारता जाल्यार त्या किळायल्ल्याचेर नदर मारता जाल्यार आमचे मुखामळी परजळटले आमच्या मुखामळाचेर बेंबिरांत आसची ना आमच्या मुखामळाचेर बेजाराय आसची ना आमच्या मुखामळाचेर खंत आसची ना कित्याक खंत बेजाराय आमचे तोंड तो काडटलो देखून लजेन तुमची तकली पदां केदीस घालचे नात म्हणटा जेजूचेर नदर लायिल्ल्यांक जेजूचेर भावार्थ दवरल्यांक जेजूचे उतार वाचतेल्यांक आनी जेजू सांगता जियेतेल्यांक बिलकूल ते लजेक पडचे नात आनी केदीस लजेक पडोवंक तो सोडचो ना आनी तुमी केदीस लजेक पडचे नात आनी जाका आमी पळयला सर्वेस्पर कितलो बरो ताका शरण येतात ती सुभागी सर्वेस्पर कितलो बरो आनी कितलो मोगाळ ताचे लागीं कोण येता तो कणीस जावन भागी जावन आसा देखून आमचे इल्लेशें कितें आसा जावंक पुरो आमच्या जिवितांत कोणी परफेक्ट ह्या संवसारांत नात एक कन्नडांत गाद आसा प्रत्येबरा मणया दोसे तूते म्हणून हर एकल्याच्या कुटुंबांनी आसात उणेपण आसा खोटेपणी आसा पातागी आसा पूण हे सगळे स्विकार करून आमी मुखार गेल्यार आमची कुटुंबां नंदन जातलीं आमच्या कुटुंबाचे समस्या परिहार जातले आमच्या कुटुंबांत खंडीत जावन एकल्याक तरी देव विसरून काडटा देवाची स्तुती करूंक जावं दी देवाक अर्घां दिवंक जावं दी आनी असले भाग आमच्या हर एकल्या कुटुंबांनी मेळचे देखून आमी विशेष तरेन मागया किर्तनाचो ग्रंथ सांगता 30 आनी 7 अध्याय 20 आनी 8 वाक्या Psalms 37 verse 28 कित्याक नितीवंतपण सर्वेस्पराक मानता नितीवंतपण सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून नितीवंत मनीस खंडीत देवाक मानू वता
आमी सतान आनी नितीन जियेल्यार आमी देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवर जियेल्यार देवाचेर भावार्थ दवर जियेल्यार खंडीत आमी लजेक पडचे ना आनी देव आमकां खंडीत सांडचोना. देखून देवाचें उतार सांगता देवाच्या भक्तांक खुसाडाय पळोवंक मेळची ना म्हणून आमच्यो कुडी सत खुसून वयचे ना. देवाचेर विश्वास दवरल्यार आज कितले सांत भक्त आसात, कितले आमचे मारतीर आसात, अजुनी तांच्यो कुडी खुसोवनात, अजुनी जिवंत आसा. 400 वर्सां 500 वर्सां पयलींच्यो कुडी सयत आज उरल्या जाल्यार कित्याक तांणी देवाचेर विश्वास दवरलो, तांणी देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी देवाचे सुवार्थ तांणी परगट केल्ली आनी देवाक साक्ष जावन ह्या संवसारांत जियेल्ले ताचें भाग तांकां मेळ्ळां. देखून आमकांय त्या वाटेन चलोवंक देव आमकां झापोवणी दिता. देखून भावार्थाचें कितेंय आमी आसा तें घेवया, कितें वायट आसा तें सांडया आनी भावार्थान जेजूच्या उतरांचेर जिवंक आमी प्रयत्न करया. देखून भावार्थी आसल्यांचें मरण सयत देवाक मोलादीक गय. आजकाल कोरोना व्हायरस वरवीं कितलोगी लोक मरण पावलो. जावंक पुरो स्पेनांत, इटलींत आनी लंडनांत आनी तशेंच अमेरिकांत जायतो लोक आतां भारत देशांत जायतो लोक मरण पावता. पूण हांगा एक उतर आमकां सांगता, कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 116 अध्याय 15वें वाक्य. कीर्तनाचो ग्रंथ 116 अध्याय 15वें वाक्य. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. देखून आमी कशें मेले कितें मेले तें आमकां गरज ना. पूण जो कोण जेजूचेर विश्वास दवरन जेजूचेर भावार्थ दवरून मरण पावला ताचें मरण सयत देवाक मोलादीक जावन आसा. देखून आमी ह्या संवसारांत नितीवंत जावन बरी जिणी जिवन जेजूक साक्ष जावन जेजूच्या वाटांनी चलोवन जाता तितलें आमी बरें करन, वायट करूंक आमी वेचे न्ही. जाता तितलें आमचें जावन बरें करन आमी मुखलें जिवीत जोडूंक आमी प्रयत्न करया. एक आमच्या भारत देशांतच जायते मारतीर आसात, पयलींचे आसा, आतां हें आसा. आतां रिसंटली राणी मारिया म्हणली ती भयण, धार्मीक भयण, तिका कोसावन जिशी मारलें. ती एक भावास्थाची स्त्री आज तिका भगेवन म्हणून पासरलां आनी खंडीत जावन एक वर्तें घडीत आमच्या भारत देशांत देवान दाखोवन दिलें. कित्याक ताच्या भावार्थाचें मरण देवाक मोलादीक. देखून आमी ह्या संवसारांत माथेवाचो वांजेल आमकां सांगता 20 आनी 7 अध्याय 50 आनी 2 50 आनी 3 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 50 to 53. आनी मेल्ल्यांचे फोंड एक दीस उक्ते जातले आनी विशय घेवन आसले साबार भक्त जिवंत जाले आनी जेजूचे जिवंतपण जाले उपरांत त्या फोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शारांनी येवन साबार जाणांक दिश्टीक पडले म्हणटा. देखून आज आमचे ह्या संवसार जियेतना एक भगवंत जिणी आमी जिवंक आसा, एक पवित्र जिणी आमी जिवंक आसा. आमच्या हातान जाता तितलें बरेंपण करूंक आसा, जाता तितलें दान धर्म करूंक आसा आनी खंडीत जावन हाचे वरवीं दुबळ्या धाकट्यांची आमी दया केल्यार तांची दया आमी तांचेर दया दाखयल्यार खंडीत जावन ताच्या भक्तांचें मरण जाल्यार या खंयच्याय खरगांनी आमी आयल्यार खंयच्या कश्टांत आमी पडल्यार आमकां ताचे तोंड देव भायर काडटा. असो भावार्थ आमी दवरया, जेजूचेर विश्वास आमी दवरया. खंडीत जावन ताच्या भक्तांचें मरण ताका मोलादीक जावन आसा. देखून मनीस कशें मरता, कितें मरता आमकां तें गरजेचें न्ही. पूण मगच्या भावा आनी भयणी, देवा मुखार आमी कशी आसां, देवा मुखार पयलें आमकां लेख दिवचें पडटलें. लेख दिवचें कितें लेख आमी दितले हांव आमी जायते ह्या संवसारांत जाता तितलें आशिर्वादान जोड काणगे घेत. देखून जेजून सांगलेलीं उतरां, तुमी संवसारांत फूल जायनाकात दिरवी, बगार पुंजा या दिरवी सर्गींच्या राजांत. संवसारांत कलम म्हणटा, कीड खाता, काण्णां घालतात, नागयतात. पूण सर्गींच्या राजांत दिरवें पुंजयल्यार थंय कीड खायना, कोणी तुका नागयनात, कोणी तुका लुकसाण करनात. बगार ससनाचें जिवीत तुजें जावन जाता. देखून आज आमी एक खात्री करया आमच्या जिवितांत, आज तावन खंडीत जावन एक बरी जिणी जियोंक, एक बरें मन आमकां दी, एक बरें काळीज आमकां दी. ह्या संवसारांत आमी आसता म्हणसर बरें करूंक
आनी हेरांक आदार दिवंक आनी आमकां वायटांतले राख आनी बरें सगळें आमकां बरें दी म्हणून आमी देवा कडेन मागया. खंडी जावन ह्या वर्ते दिसा हो भाग्यवंत दीस देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दित आसता. आज आमी जेजूचेर विश्वास दवरया, पवित्र आत्म्याची मजत मागया आनी आमकां तो बिलकुल सांडून घालचो ना म्हणून आमच्या भावार्थान आमी फाती येया. आमी थीर आदार देवाचो मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. समिया जेजू आमी मागता, समिया जेजू तुजो आदार आमकां दी जेजू. जेजू कोणा लागीं कितेंय वायट आसा जाल्यार सगळें हुमटून काड जेजू. पातके दिनी सांडून करपा दी जेजू. पवित्र आत्म्याची मजत दी जेजू. हे पवित्र आत्म्या तूं जावन आसा बसमुसो उजो पवित्र आत्म्या हर एकल्याचेर देवून ये पवित्र आत्म्या आनी तांचे ते असले खोटेपण मेळेपण बसमून उडय पवित्र आत्म्या. तुज्या उछान बसमून नितळ कर पवित्र कर. उरे रे कर कर याला लंबरल मला रफाला उरे रे चंद्रे कर कर हालेलुया 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 हालेलुया. या मी मागता बाबा तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन आमेन आमेन.